मडगावच्या एका पेट्रोल पंपाचेर लायिल्ल्या पोस्टराक लागून नवो वाद चालू जाला। रायफलाच्या फोटो वांगडा मोदीने मरवा दिया अशा विधाना सयत आशिल्ल्या ह्या पोस्टराक लागून वाठारात बोवाळ पडलो। मजगती गोमंतक टीव्हीच्या ब्रेकिंगेची दखल घेत पुलिसांनी रोखडेच घडणूक थळाचेर वचून पोस्टरां काढली आणि ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। ह्या प्रकरणात संबंधित अधिकारी कितें कारवाय करतले हाचेर नागरिकांचें लक्ष आसा। मडगावच्या गोमंत विद्यानिकेतनाक ऑपोजिट जो पेट्रोल पंप भारत पेट्रोल पंप आसा ताच्या पेट्रोल पंपाच्या खांब्याचेर आज एक कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्टर लायिल्लो दिसलो। हे पोस्टराक बरयल्लें आशिल्लें मोदी ने मरवा दिया आनी सकयल AK-47ची इमेज आशिल्ली। तो पोस्टर जो आशिल्लो हो खांब्याच्या चारवटीच्यान तांणी मारिल्लो। पेट्रोल पंपार काम करपी लोकांक विचारलें हो पोस्टर कोणी मारिल्लो, पूण ते म्हणटात आमकां खबर ना, केन्ना मारिल्लो खबर ना। पूण आज हो लोकांचो एक हांगा केंद्रबिंदू जाल्लो आनी त्याच बरोबर हाका लागून खुबशी कॉन्ट्रोवर्सी जाली। मेन म्हणजे हाची कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक लागून जाल्यार वादग्रस्त कित्याक जालो जाल्यार ही जी काळी इमेज दाखयल्या पोस्टराचेर ती AK-47 गन, ताका लागून ही कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जाली। आमी जेन्ना ही स्टोरी ब्रेक केली, म्हणजे हो पोस्टर ब्रेक केलो तेन्ना पुलिसांक जाग आयली। पुलीस हांगा आयले आनी तांणी तो पोस्टर सगळी जे मुखार लायिल्ले तितले पोस्टर पिनून उडयले। सरकाराची सगळी यंत्रणा तांकां पाविल्ली आसा, म्हणजे CID युनिट आसतले, LIB युनिट आसतले, मडगांव पुलीस आसतले, ते हांगा पावून ते आतां हाजी चवकशी करतात अशें दिसून येता। स्टाफाक जर विचारलें ते म्हणटात आमकां खबर ना कोणें लायलो आनी केन्ना लायलो तो। मे बी काळखाचो रातीचो हो लावन गेलो आसतलो, आसपाकूय शकता। सो पुलीस आतां हाजो कसो तपास करता तें पळोवपाक जाय। कोणें लायला ताका धरपाक शकतात काय तेंय पळोवपाक जाय। कारण हातूंत भितर जरी क्लियर नांव नसलें प्रायम मिनिस्टराचें तरी नांव आसा मोदीने हमको मरवा दिया। एक वेळ आसपाक शकता, कारण खूब जाण प्रोटेस्ट करतात सद्याक इथनॉल पेट्रोलाक लागून आनी ताका लागून हो लावपाक शकतात। पूण जे गन तातूंत भितर वापरला ताका लागून हो चड कॉन्ट्रोवर्सीक आयिल्लो आसा। पोस्टर जो आसा तो कॉन्ट्रोवर्सीक आयिल्लो आसा। आतां पुलीस कसली खंयची CCTVच्या आदाराचेर ताका धरतले काय ना हो प्रश्न आसा। म्हणटकीर टी व्ही खातीर मडगांवचें नांव बरोबर